फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगावात धक्कादायक मरण आयले। एका बारीकशा कारणाक लागून रिक्षेकारान केल्ल्या हल्ल्या उपरांत लवू हॉटेलांत वतना वाटेर जमनीर कोसळ्ळो। उपरांत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरान लवूक मृत घोशीत केले। पुलिसांनी रिक्षेकाराक अटक केल्या। फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगावात ट्रॅजिक मरण आयले। मरण येवचे पयलीं लवूची आनी एका रिक्षेकाराची एका बारीक कारणाक लागून भाजाभाजी जाल्ली। ही भाजाभाजी उपरांत चडार पडली आनी त्या रिक्षेकारान लवूचेर बरोच हल्लो केलो। ही सगळी घडणूक बेळगावांतले खडे बाजार हे फामाद मार्केट वाठारांत घडली। ह्या हल्ल्या उपरांत लवू थंयच आशिल्ल्या हॉटेलांत वतना जमनीर कोसळून पडलो। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्हीन कैद जाला। जमनीर कोसळे उपरांत लवूक बेळगांवचे सिव्हिल हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरान ब्रॉड डेथ जाहीर केले। ह्या प्रकरणात हल्लेखोर रिक्षेकार 28 वर्सांचे मुझहिदीन शकील सनदी रावपी सुभाषनगर बेळगाव ह्या तरणाट्याक अटक केल्या। शेनवारा सकाळी नावेली कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान एका चल्याक मरण आयले। मरण आयिल्लो फिलिप परेरा रावपी मांडोप नावेलचो। राज्यात अपघाताचे सत्र सुरू। शेनवारा सकाळी बांबोळे गोंय विद्यापीठा लागसार जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान एकलो जखमी जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन कार उमटली। कार चालकाक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा। चंद्रवडा फातोर्डेचो नेण्टो भुरगो इश्टा वांगडा गवळी वाड्यार तळयेंत पेंवपाक गेल्लो तेन्ना ताका बुडून मरण आयलें। जिहान हळीमणी अशें ह्या भुरग्याचें नांव आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जिहान आपल्या इश्टा वांगडा तळयेंत पेंवपाक गेल्लो तळयेंत देवलो तेन्ना ताका उदकाचो अदमास येवंक ना, ताका लागून तो बुडपाक लागलो। ताच्या इश्टांनी मजती खातीर बोवाळ केलो। उपरांत थंय हजर आशिल्ल्या लोकांनी जिहानाक तळयेंतल्यान भायर काडलो, पूण तो बेशुद्ध जाल्लो। ताका बेगोबेग दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें। ह्या विशीं फातोर्डे पुलिसांनी म्हायती दिल्या आनी पुलीस फुडली चवकशी करतात। शिवोले दाण्यार अनिता शिरोडकर हे बायलेच्या घराक शेनवारा अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान घरांतले सामान, कपडे आनी लायटीचेर चलपी उपकरणां उज्यान लासून गोबळ जाली। सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालें। उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार येवन ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो। मजगतीं ह्या घडणुकेची म्हायती थळावी आमदार डिलायला लोबोक मेळ्ळ्या उपरांत तिणें घडणूक थळार वचून पळोवणी करून मजत करतली म्हूण आश्वासन दिलें।
कोलवा क्रिकान शेळो दाटून आयिल्लो, शेळ्याक लागून उदक भाट जाल्ले. हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केली. कागाळी उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोलवा येवन क्रिकाच्या उदकाचे नमुने घेवन गेल्ले, पूण फुडें कितेंच जावंक नाशिल्लें. निमणे उदका स्रोत खात्यान हें काम हातीन घेवन कोलवा क्रीक निवळ केलो. पर्यावरण मंत्र्याक जे जमलें ना तें उदका स्रोत मंत्र्यान करून दाखयलें. तेन्ना पर्यावरण मंत्र्यान उलोवचे परस काम करून दाखोवचें. ताचे कडेन कापासदाद आसा जाल्यार ताणें साळ न्हंय निवळ करून दाखोवची अशें आव्हान बाळावलीचो आमदार बेंजीन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेराक दिलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत मंत्री आनी आमदार महाकुंभा खातीर प्रयागराज गेल्यात. महाकुंभाक वचपा खातीर हजारांनी गोंयकार इत्सूक आशिल्ल्यान आनीकूय रेल्वे सोडोवपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच मंत्री आनी आमदार आपापले फामिली सयत महाकुंभा खातीर प्रयागराज गेल्यात. पूण कांय मंत्री आनी आमदार वचूंक नात. तांचे पदाधिकारी तशेंच स्टाफूय ह्या दौऱ्यान तांचे वांगडा आसात. मडगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ल्या वळवयकार इमारतीचे गाणयारे उदक रस्त्याचेर सोडिल्ल्यान यो वच करप्यांक तशेंच दुकानदारांक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या विशीं नगरपालिके कडेन खूब फावटी कागाळी लेगीत केल्ल्यो, मात तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. नानोड्या जुव्या वाठारांचो पूल धोकादायक आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान येरादारी खातीर बंद केलो. पूल बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांची बरीच गैरसोय जाता. ताका लागून सरकारान तात्पुरतो उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. उत्तर पूर्व राज्यांत केल्ले बरे कामगिरीची दखल घेवन काँग्रेसीन गिरीश चोडणकराची तामिळनाडू आनी पॉंडिचेरी काँग्रेस प्रभारी म्हणून नेमणूक केल्या. काँग्रेसीन शुक्रारा हे विशींचो आदेश काडलो. संघटनात्मक बदल करताना काँग्रेसीन 9 राज्यांचे सरचिटणीस आनी प्रभाऱ्यांची बदली केली.
पणजे मांडवी वेलो जुनो पूल रिपेरा खातीर फुडले 15 दीस बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोंडी. पर्वरी वटेन गाडयांची व्हड लायन. एके वटेन पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसतना पणजे स्मार्ट सिटीचे नांवा खाला रस्ते घाल्यात फोडून. पणजेकारां खातीर दुश्काळांत तेरावो म्हणपाची परिस्थिती. एके वटेन पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. पणजेन स्मार्ट सिटी खाला सगळे रस्ते फोडून घाल्यात आनी आतां मांडवी वेलो जुनो पूल 15 दिसां खातीर बंद. सगळे वटेन येरादारी गजमुड्डी. ह्या पुलाचे आतांच रिपेर गरजेचे आशिल्ले काय म्हूण प्रश्न. पणजेन यो वच करतल्यांक दुश्काळांत तेरावो अशी परिस्थिती. मोल्या पळस कड्ड्यार शुक्रारा सांजे उसरा चिकन वेस्टाच्या प्रक्रियेवेल्यान वातावरण तापले. चिकन वेस्टाचे प्रक्रियेचे गाणयारे वासाक लागून जेवण पसून वचना म्हूण थळावे सांगतात. गांवांत ही प्रक्रिया करपी कंपनी नाकाच म्हूण थळाव्यांची मागणी. शुक्रारा सांजे उसरा मोल्या पळसकट्यार लोकांनी एकठांय येत गांवांत चलपी कंपनीन प्रक्रिया करपा खातीर चिकन वेस्ट घेवन आयल्यो गाडयो आडयल्यो. चिकन वेस्टाचेर जावपी प्रक्रियेक लागून सगळ्या गांवांत गाणयारो वास पातळटा. ह्या वासाक लागून जेवणूय वचना म्हूण चाळवल्ल्या लोकांनी सांगले. ह्या वेळार थळाव्यांक पंचायत वांगड्यांचोय तेंको मेळ्ळो. पोलिसूय घडणूक थळार पावले. वातावरण मातशें तापिल्लें. फाटली 5 वर्सां आदोगादांचेर वट्ट 3.2 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. म्हादयचो लढो गोंय जिखतले जाल्यार तसो आदोगाद जाय. मात गोंयच्या हिता खातीर लढो दिवपी एकूय आदोगाद नाशिल्ल्यान अशा पद्दतीन सरकाराचीच दिशाभूल जाता अशी टिका करीत म्हादय बचाव अभियानाची निर्मला सावंत हिणें प्रश्न उपरासलो. दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन बायपासा कुशीक कोयराक उजो लागपाची घडणूक घडली. हो उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. कुडचडेच्या रेल्वे स्टेशनाकडेन बांदिल्ले गटर उक्ते दवरल्यात म्हूण थंयच्या वेवसायिकांनी कागाळ केल्या. तशेंच गटारांनी गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान वाठारांत वास मारता. हाची दखल घेवन कुडचडे काकोडा पालिकेन संबंदीत प्रकाराची पळोवणी केली. बेगोबेग हो प्रश्न सोडोवपाचें पालिकेन आश्वासन दिलें.
मयेच्या भूमिपूजन नागरिक कृती समितीन घेतिल्ल्या निर्णयाक गोवा फॉरवर्डान येवकार दिलो. जुवारी सारको दुसरो घोटाळो मया वाठारांत जावपाची शक्यताय आसा. सरकाराचो दोळो मयेच्या जमनींचेर आसात. वाठारांत उदक, रस्ते सारके ना जाल्यार मया लॉ कॉलेज हाडून मयेकारांक कित्याक त्रास दिवपाक सोदतात असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो मयेचो फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी केला. प्रयागराजांतल्या महाकुंभाच्या त्रिवेणी संगमांत आतां मेरेन 80 लाखां परस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण घेतले. मजगतीं आतां मेरेन महाकुंभाक अदमाशे एकूण 50.14 कोटी भाविकांनी हाजेरी लायिल्ली आसा. 46 दिसांचो हो महाकुंभ 26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणान जारी केल्ल्या नव्या नेमांत कांय म्हत्वाच्यो दुरुस्ती केल्यात. दूरसंचार सेवा आतां बऱ्यापैकी घटमूट करपा खातीर तांणी ह्यो दुरुस्ती केल्या. त्या दुरुस्तींक लागून गिरायकांक आतां जे फ्रॉड कॉल्स बी येतात तांचे पासून संरक्षण दिवपाक तशेंच ह्या सगळ्याचेर आळाबंदी हाडपा खातीर केल्लें आसा. ह्या निर्णयाक लागून ट्राया आतां सगळ्या गिरायकांक बरी सेवा दिवपाचो पुरेपूर यत्न करतली. अमृत काळांत भारतांतले विंगड पर्यटन थळांक चालना दिवपा खातीर तशेंच पर्यटना बाबतींत बरी मुळावी बांदावळ तयार करपाचो हेत आसा. जे देश विदेशांतल्यान प्रवासी येतात तांकां बरो प्रवास अणभव मेळचो म्हणून भारत सरकारान आतां बेस बरे उपक्रम चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. हातूंत दरेका राज्यांतल्या खाशेल्या पदार्थांचो तशेंच थळा विशीं कॅम्पेनिंग करतले अशें कळटा. संवसारीक मळार पर्यटनाक चालना दिवचे खातीर आतां सरकारान 3,295 कोटींचे सुमार 40 प्रकल्प हाडपाचो निर्णय घेतला. केंद्र सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत जम्मू काश्मीरांत राष्ट्रीय महामार्गाची उदरगत आनी देखरेख करपाचेर 29,000 कोटी रुपया परस चड खर्च केला. हाचे फुडें लेगीत महामार्गाचे 4 लेनींग आनी जायते बोगदे बांदपा सयत जायते म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प करपाचे आसात.
स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पण आता परिस्थिती बदलल्या. आता देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यां मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायकी कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आता स्ट्रोक येवपाचे चान्सेस चड आशिल्ल्याचें दिसून येता. तेन्ना भलायकीची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. पंजाबच्या मोहाली मॅनो सायन्स आनी तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ल्या संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला. संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रास सोंसतात. ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात. मात हाचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर यत्न चालू आसात. भलायकी मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या टीबी मुक्त भारत मोहिमेक लागून 5.63 कोटी लोकांची तपासणी केल्या आणि 347 जिल्ह्यांतले 1.59 लाख नव्या क्षयरोग दुयेंतींची माहिती दिल्या, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगले. 7 डिसेंबर 2024 सावन सुरू जाल्ली ही 100 दिसांची मोहीम क्षयरोगापासून मुक्त भारत करपाचें लक्ष दवरता. ही मोहीम 24 मार्च मेरेन चालू आसतली. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमचे खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आयज-काल फास्ट फूडांचे वाडटे सेवन आमच्या भलायकी खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतले जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली, अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30-50% कॅन्सर सारख्या रोगापासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शियाळ्यांत आनिकूय तकली दुखपाचे त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामान जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाक जाय.